लागून या ब्रिजाचे काम इतले स्लो जाला की विचारपाचें ना. 30% सुद्धा यांचे काम सध्या चलना. जाणून बुजून हे काम अशें स्लो चलता तेंय आमकां खबर ना. यांचे लेबर आहा ते दिश्टी पडना. यांचे काम इतले स्लो चलोवन हे आता तुम्ही पळया पावस फाल्यां परवा लागीं पावस येयल्लो आसा आनी यांचे कटिंग अजून चालू आसा. हे डोंगर कापपाचें काम तेंचे चालू आसा. ती फाल्यां माती सगळी जर रोडार येयली टू व्हिलरांक टॅक्सी कारांक सगळ्यांक हांगा एक्सिडेंट जावन मोडून दवरपाचें चिंतता काय कितें? हे आतां हे काम करून हे आमकां गरीब लोक जे आसा ते टू व्हिलरान भोंवतात जांकां खरोच त्रास जाता. हांगा ट्राफिकेक लागून लोक आपले कार व्हरोंक सोदिना जे टू व्हिलरान वयता. फाल्यां हे एक्सिडेंट जावन ह्या मातयेन सगळे पुरून उरपाक हे पावसान सगळें आमकां हे असलें दाखोवपाक गव्हर्मेंटान हे काम तर आता सध्या तरी पावसाक लागून हे स्टॉप दवरपाचे आणि बाकीची जी काम आसा ते करपाचे. 30% सुद्धा यांचे काम जायना. हो म्हणल्यार स्कॅमाचो हे 30% सुद्धा काम जायना. आमकां जाय गव्हर्मेंटान जाता तितले हेतून कामाक हे कटिंग तरी तेंच्यांनी बंद करपाचे. कटिंग तेंच्यांनी कंप्लिटली बंद करपाचे. पावसान हे आता कट करून काय उपयोगाचे ना. ब्रिजाचे काम जे घालपाचे लादयो बी ते तशें दवरलेले सगळे काम हे कितले ताका 6 महिने झाले. हे 6 महिने झाले हे बांधलेले आसा. 6 महिने एक कामो यांचो जायना. म्हणजे यांचे लेबर पळोवन गेल्ले आसा. ना जाल्यार यांच्यांनी लेबरांक कितें हे दिता ते दिनासतना दवरलेले आहा. पगार बिगार दिना. तांकां कितें एक्सिडेंट जाता जाल्यार तांकां व्यवस्थित केअर करिना म्हणून यांचे लेबर पळ्या काय कितें असो दुबाव येता. सरकारान आता इलेक्शन सोंपलेलें आहा. हेतून जाता तितले बेगीन लक्ष घालचें आनी आमकां जाय की हांगासर गोंयकारांक जी गोंया गोंयचो लोक आसा तांकां पिसफुली जगपाक दिवपाचें.